नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार्य कार्यावळीत तुमकां सगळे येवकार. काल आमी जो विशय चर्चेक हाडिल्लो तो म्हणजे बाणावलेचे झेडपी बाय इलेक्शन आनी झेडपी बाय इलेक्शनाक आतां परत आज आपाचो कॅन्डिडेट ताणें आपलो उमेदवारी अर्ज भरला आनीक इंडिया आघाडीचो उमेदवार म्हूण ताणें अर्ज भरिल्लो आसा. आनीक अशें कळटा की काँग्रेसीच्या कांय जाणांक हो जो निर्णय घेतला ब्लॉक काँग्रेसी तांकां मान्य ना आनीक ते आतां रॉयला फर्नांडीस हाका अपक्ष म्हणून उबे करपाचे आसात आनी थंय परत एकदां टसल जावपाचें आसा. ह्या सगळ्या फाटभुंयेचेर जी इंडिया आघाडी जाल्या ती गोंयांक टिकतली काय ना असो एक सद्याक प्रश्न आयला. आनीक इंडिया आघाडीचोच एक घटक जो गोवा फॉरवर्ड पक्ष आहा ताजे जनरल सेक्रेटरी दुर्गादास बाब कामत आमचे बद्दल. दुर्गादास येवकार तुका. दुर्गादास, सद्याक आतां परत अशें म्हणटाले की इंडिया आघाडी सगळी एकठांय वतली हे वतली अशें जालें, पण आतां झेडपीच्या हाजेरूच परत एक असो हे डिसेंट म्हणटा तसो वोट ऑफ डिसेंट तसो एक हे येवपाक लागला की तुमची लोकसभेक आघाडी बरी आसा. लोकल हांगा कित्याक जाय काय ना? पळय कशें आसता, एक तुवें म्हणलें डिसेंट खंय आसता सुशांत बाब? डिसेंट आसा ते डेमोक्रेसीन. बीजेपी सायडीन डिसेंट म्हणटा आसना. ओके. तो सगळें दादागिरी आनी हुकुमशाही ती आमच्या वटेन ना. हांगा डिसेंट आपले मत मांडपाक आपले विचार मांडपाक सगळ्यांक अधिकार आसा. आनी इंडिया आघाडीचे सगळे घटक पक्ष जे बाब विजय सरदेसायन टीम गोवाची संकल्पना राबयल्ली 1919 बोवाळ मारीत आशिल्लो की 22 जे जावंक जाय, पण जे हाफ हार्टेडली जाले. पूण आतां खंय ना खंय ते रंग येवपाक लागलो ताजो आनी एक ताजो मॉडल म्हणून लोकसभेक यशस्वी जालो, खास करून दक्षिण गोंयांत. आतां जेन्ना टीम इंडिया आनी टीम गोवा म्हणून आमी बरोबर रावतात, जे बरोबर रावले ते आम आदमी पक्षांनी तांचे अध्यक्ष म्हणा तांच्या आमदारांनी वेंचून सावधान काम केल्लें आसा बरें. आनी ती आघाडी सकयल बरें व्हरप. आमच्या अध्यक्षान बरें म्हणिल्लें पत्रकार परिशद पोस्ट इलेक्शन की इंडिया आनी टीम गोवाचे एलायन्स जे आसा ते वयर ते सकयल बरें आसपाक जाय म्हणून, म्हणजे टॉप टू ग्रासरूट बरोबर एकवटान आसपाक जाय म्हणून. आनी खंय ना खंय ताजें एक चित्र आज आमकां पळोवंक मेळटा बाणावलीच्या झेडपी इलेक्शनाक. जंय सगळेच इंडिया आघाडीचे एलायन्स लिडरांनी एक डिसिजन घेतले की बरोबर रावन थंय जो सिटींग तांचो आशिल्लो झेडपी थंय तांकां दिवंक जाय. कारण एलायन्स धर्मा म्हणजे आसता पळय, सांगले एक आनी केले एक अशें जायना. तुमी काल टीव्हीर पळयलां आसतलें की कुमारस्वामीन एग्रीकल्चर पोर्टफोलियो मागले म्हणून न्यूज जाताले सगळे मिडियाचेर. पूण लास्टाक ताका कितें मेळ्ळें? ताणें मागलो आमो, ताका दिलें केळें. हांगा तशें ना न्ही, हांगा सगळे बरोबर. म्हणजे आज जेन्ना नॉमिनेशन फायल करपाक गेले विरोधी पक्ष नेते थंय हजर आशिल्ले. आमचे अध्यक्ष कांय कारणां निमित्त कामा लागून उत्तर गोंयांत गेल्ले, आमचे अध्यक्ष हांवें रिप्रेझेंट केले. अमित पालेकार बाब थंय आशिल्ले, शिवसेनेचो तांचो रिप्रेझेंटेटीव आशिल्लो. सो इंडिया आघाडीचे सगळेच लोक आशिल्ले. जुजे फिलीप कांय कारणांक पावलो ना, पूण एनसीपी शरद पवार गटानूय आपलो तेंको दिल्लो आसा. सो एक वता की हेवटेन डेमोक्रेसी आसा आनी जे आघाडी आमी दवरिल्ली लोकसभेक ती झेडपी पर्यंतचे मुखार विधानसभेवर अशीच उरूंक जाय, ताजें आमी एक फावंडेशन घाल्लें आसा. एक आतां सावथ गोंयांक आमची बीजेपीची कॅन्डिडेट पडली आनी तातूंतलें एक म्हत्वाचें कारण म्हणजे ती हाडून लादिल्ली कॅन्डिडेट. आतां अशें लोकल लेवलाचेर अशें जर काँग्रेसीच्या हाका मान्य ना आनी तुमी जर तुमचो कॅन्डिडेट हाडून थंय पळय, काँग्रेसीचे इंटरनल मॅटराचेर आमकां उलोवपाचो अधिकार ना आनी आमी उलोवचे ना ताचेर. कमिंग टू इंडिया एलायन्स, काँग्रेसीच्या लिडरशिपेन एक निर्णय घेतलो की एलायन्स धर्म पाळपाक जाय, टीम गोवाचे धर्म पाळपाक जाय, उतर राखपाक जाय. राजकारणान जर मुखार वतले बरोबर जाल्यार उतर म्हणटा इम्पॉर्टंट. आम आदमीचे प्रेसिडेंट तांच्या पक्षान डिसिजन घेतलो, तशेंच आमच्या पक्षान अध्यक्षान निर्णय घेतलो की हय टीम गोवाचे आपूण म्हणटालो 19 जे ते आज साकार जावपाक लागला ते खंय ना खंय आमच्या खातीर पाड जावंक जायना. खंय कोणेच आमचेर बोट दाखोवंक जायना की गोवा फॉरवर्ड किंवा काँग्रेसी खातीर ते पाड पडले. हांगा राजकारण म्हणटा सॅक्रिफायस, खंय ना खंय सॅक्रिफायस करपाकूच जाय. कोण फाल्यां घडयेक हांव फोंडेच्यान हांवें जर कोणाक फाल्यां हाडलो दुसऱ्याक जाल्यार म्हाका सॅक्रिफायस करचो पडटलो इन इंट्रस्ट ऑफ लार्जर इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट. बरो मुख्यमंत्री जावंक जाय गोंया खातीर, बरो एक लिडर गोंयाक मेळूंक जाय, आमकां खंय ना सॅक्रिफायस करचें पडटलें. राजकारणान सॅक्रिफायस म्हणटा आसात. सो जेन्ना काँग्रेसच्या लिडरशिपीन डिसिजन घेतले, आज एलओपी जर आयलो जाल्यार डावन द लायन ते मान्य जावंकूच जाय अशें आमकां दिसता. तुजी टीम गोवाचो कॉन्सेप्ट आसा तो ताजेर आमी फाटल्यान विस्तारान उलोवया. म्हाका ताच्या पयलीं जाय की जे सावथ गोवाक रिजल्ट जो दिसलो, इज इट बिकॉज ऑफ दीस ह्या कॉन्सेप्टाक लागून काय? निश्चितच सगळे जे एकवट आयले, एक रावले आनी लोकां मदीं जो लोकांचो एक हें आशिल्लें की एकवटान रावंक जाय.
पब्लीक सेंटिमेंट म्हणटा व्हडलो 17 आमी जेन्ना सरकार केले तेन्ना आमी मागीर पब्लीक सेंटिमेंट कितें आमी भोगले मागीर सो पब्लीक सेंटिमेंट एगेन्स्ट वचप हे बरोबर न्ही राजकारणात चुको जाता जे आमच्या कडल्यान पयलीं घडले जे आमी मागीर सुदारले जे आमी जेन्ना बाब मनोहर पर्रीकर सरकार केले ना रिपेंड जालो प्रश्न आमी खूब काम केलें खूब उदक व्हांवन गेलें आतां आमी खूब काम करून आनी जी लीड आमकां हायस्ट मेळ्ळी फातोर्डान हाजे मागीर बाब विजय सरदेसाय स्वताच्या इलेक्शन ताका 1700 ते 800 हायस्ट मेळिल्ली पूण हांगा 2,500 लीड एकवटान रावन आमी करून दाखयली ही निश्चितच येणाऱ्या मुखारल्या काळात बरें एक न्यूज आसा आनी निश्चितच राजकारण म्हणल्यार सॅक्रिफायस कोण ना कोण खंय तरी सॅक्रिफायस करचें पडटा इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट आनी इंट्रस्ट ऑफ गोवा आनी लोकसभाचेर येता हांव लोकसभाक लोकांनी दाखोवन दिल्लें आहा आतां म्हणटले कितें की एक परसेप्शन तयार करतात रुलींग पार्टीवाले की ना काही धर्मगुरू मोदी पडले म्हणून एक वक्तव्य आयलो खरं निंदनीय स्टेटमेंट तो भारतीय जनता अध्यक्षाचो गरज नाशिल्लो इट वॉज नॉट इन गुड टेस्ट इट वॉज इन अ व्हेरी बॅड टेस्ट जवळ जवळ मायनॉरिटी वोटिंग जर पळय तुजो 1,40,000 अशें कितें तरी आसा तातूंत 70% वोटिंग जर जालें एप्रॉक्सिमेटली 90,000 बरें वोटिंग जाता बाब आमच्या कॅन्डिडेटाक 2 लाखावर मतां पडली आजो अर्थ कितें बाकी हिंदूंनी मतां मारली 1 लाख कमीत कमी 1,10,000 तरी हिंदू 100% हिंदूंक म्हारगाय लागना हिंदूंक गॅस म्हारग लागना हिंदूंक अनएम्प्लॉयमेंट लागना सगळें लागता न्ही आमकां सगळें लागता न्ही सो धर्माच्या नांवाचेर जातीच्या नांवाचेर आमी राजकारण आमी केलें ना आनी आमी करचे ना सत्ताधारी पक्ष हे करीत आयला पल्लवी धेंपे ही जी कॅन्डिडेट आसा ती पडल्या ती कित्याक आमच्या अध्यक्षान क्लियर सांगला ब्रँड डेम्पो म्हणून तरी तिका मत पडली म्हणून तितली आनी कोण कॅन्डिडेट काय ती बॅड चॉयस म्हणून ते तांचे दॅट इज दर इंटरनल मॅटर टिकेट कोणाक दिवप ते पूण ब्रँड डेम्पो म्हणून ती तांकां तितली मतां पडली नाजाल्यार ती मतां पडची नाशिल्ली पूण बीजेपीचे खरे कार्यकर्ते आशिल्ले ते म्हणटाले की ही ब्रँड हे न्ही आमचो ब्रँडच न्ही म्हणून ब्रँड न्ही जाल्यार रिजायन जावंक जाय आशिल्लें सोडून बीजेपी कार्यकर्त्यांनी एन मास रेजिग्नेशन दिवंक जाय आशिल्लें ना थंय करतले थंय रावतले ताणें एन मास ताणें आपल्याक कितें जाय तें कोण दाखयलें ताणें काय करूं ना लोकांनी बुद्ध शिकयल्या बीजेपीक ते कितले सांग ते कितले बीजेपी गाळ्यो मरो बीजेपीचे कोर ते 10 जर गाळ्यो घालता बीजेपीक ते फाल्यां 8 जाण वचून परते कमळाकूच मत मारपाचे लोक सो हांगा लोकांनी दाखोवन दिला म्हारगाय म्हणटा कितें म्हारग गॅस अनएम्प्लॉयमेंट प्रायस रायज आनी त्या भायर राज्याचे खुबशे विशय कोळसो हँडलिंग डबल ट्रॅकिंग जे बुलडोज करताले तूं कांसावले सारक्या जाग्यांनी पळयलां लोकांची घराचेर बुलडोज चलताले मागीर ही दादागिरी पयली जाल्यार डेव्हलपमेंट विथ कन्सेप्ट म्हणजे कन्सेंट जावंक जाय डेव्हलपमेंट विथआउट कन्सेंट जावंक जायना सो हाजो सगळो सारांश जर काडलो हाजे उत्तर रिजल्टाच्या हातून बीजेपीक मेळ्ळा गॅस जो म्हारग जाला तो फकत सावथ गोंयांकच जाला उत्तर गोंयांक जावं ना 100 गोंयांत देशभरान जाला उत्तर गोंयांत उत्तर गोंयांत आमी कमी पडले उत्तर गोंयांत खंय ना खंय तरी ऑर्गनायझेशनी लॅक जाले आमचे अलायन्स पार्टनर लोकांक बरें पावले ना कॅन्डिडेट बरोबर डिक्लेअर जाला पूण आमी तेन्ना सांगिल्लें की यंग कॅन्डिडेट दियात नॉर्थान फायट जावनी पूण कोण आशिल्लो आमी तांचे लिडरशिपीक आमी काय सजेस्ट केल्ले नांवाची म्हाका नांव हांगा सांगपाचें ना सो आमी सजेस्ट केलें यंग दियात पडल्या पडू पूण थंय ऑर्गनायझेशन लॅकूय आशिल्लें पूण एक बरी गजाल की एक सीट आमी जिखले आनी हांचो जो मत आशिल्लो जे हे मस्ती मारताले की सीएम म्हणटालो की 60,000 जिखता सावथ गोवा तांची जी मस्ती आसा ती लोकांनी जिरयली आतां तरी ग्रावंडार येवन जमनीर पांय धरून काम करा पूण हे सगळे हातूंत जर काम जर पळयलें सावथ गोंयांत अशें दिसतालें की काँग्रेस खंयच ना आनी बाकीचे चड आसात सो तशें सगळ्यांनी बरोबर मेळून काम केलां प्रत्येकान आपापलो रोल राबयला काँग्रेसच्या लिडरांनी आपापलो रोल राबयला आमच्या अध्यक्षान आमचे केडरांनी काणकोण म्हणा पंचवाडी शिरोडा म्हणा सांगेर आमचे 2 कावन्सिलर आसा फोंड्या आमी केला फातोर्डा मडगांव तुमकां रिजल्ट कळ्ळा कितलो सो एकंदरीत पळय सगळ्यांनी आपापलो रोल केल्लो आसा आम आदमीच्या वेंचीन तर कॅन्डिडेट डिक्लेअर जावच्या पयलींच तो प्रचाराक लागिल्लो इंडियाच्या मागीर उमेदीन जे लागिल्ले प्रत्येक सगळ्यांनी काम केलां आनी मेन म्हणल्यार लोकांनी केलां ओ हे जे इलेक्शन व्हडलो ब्रँड डेम्पो ब्रँड बीजेपी आनी ब्रँड मनी पॉवर हाज्या मुखार जिखप हे फकाणाचें काम न्ही गोश्ट न्ही म्हणजे सगळ्यांनी मेळून काम सगळ्यांचो पावर म्हणल्यार सगळ्यांचो बरोबर लोकांनी चड काम केलें पब्लीक कसलो ब्रँड नाशिल्लोच म्हणून पडले काय म्हणते ना तांचे कडेन सगळे ब्रँड आशिल्ले तांचे कडेन सगळे ब्रँड आशिल्ले सगळे करून पळयले पूण लोकांनी तांकां सांगलें बाबा मतां पडल्या ब्रँड दिसना खंय आमकां तेंच तुका सांगलें ब्रँड डेम्पोको इतली मतां पडली म्हणून
नाल्यार ती पडची नासली 50-60 बीजेपीचो कॅन्डिडेट पडपाचो कित्याक तांच्यांनी खूब लोकांक ते पावल्यात इंडस्ट्री म्हणा खूब जाण फुटबॉलान तांकां जॉब दिले खूब जाणांचे पोटां तांच्यांनी अशी कॉन्ट्रास्ट हे कितें हांगा तो म्हणटा की बीजेपी 60 पडपाचे पयशे आशिल्ले आनी थंय 1 लाखान जिखता ना थंय तुका सांगलें न्ही ते ऑर्गनायजेशनली वीक आशिल्ले आनी सगळो फोकस जो आसा सगळ्यांनी मिळून सावथान घालो आतां काँग्रेसीचे ऑर्गनायज विकनस आमच्या लायक ते मान्य करपाक जाय लज तातूंत कांय ना मान्य करपाक जाय की ऑर्गनायज वीक आशिल्ली मागीर 70रीचो आमचो तो मित्र आसा 70रीचो ताणें थंय बरमसाट तो रिपब्लीक ऑफ 70 ताणें थंय बोयमसाट लीड दिली तांकां सो एकंदर देर आर लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन करपाक जाय नॉर्मल आनी निश्चितच फुडले जे पार्लिमेंट येतले 2029 निश्चितच थंय फायट जातली आनी निश्चित तेन्नाय आमी तो सीट जिखतले कोर्स करेक्शन करून पण आतां एक हे जर पळयलें हो रिजल्ट जर दोनूय कडचे पळयले जाल्यार जे कोण डिफेक्ट जाले थंय लोकांनी बुद्ध शिकयला 100% हे जर बुद्ध शिकयला सो हाका लागून आनीक मडगांवांत हे जावपाची इतले कमी लीड मेळपाचे कारण तेच काय आनी कशें आसता न्ही देवाच्या नांवार केन्ना इमोशन करूंक जायना मनशांक आमकां जर खंय वचपाक जाय फुटून खंय कितें राजकारण करपाक जाल्यार करपाक जाय पूण देवाचे जर भावने जर आमी खेळूंक लागता जाल्यार एक बारीक ट्रेलर लोक दाखयतात आनी ते लोकांनी एफोर्ट लोकसभेक दाखयल्ले दक्षिण गोंयांत आनी मडगांव आनी आमच्या अध्यक्षान ही जर लोकांच्या भावना कडेन खेळप जालें संकल्पने व्हडली लीड दिवं ही जर लोकांच्या भावना कडेन खेळपाचें जालें म्हणल्यार की आपूण देवाच मनीस म्हूण सांगून दिका ज्या दिसा महालक्ष्मीक शपथ घेतिल्ली फुला खुर्सा कडेन वचून हे केल्ले ते लोकांच्या भावने कडेन खेळपाचें दिसलें ना काँग्रेसीन ते करपीत खंय मडगांवचो आमदार हे काँग्रेसवाले सांगतात कॅन्डिडेट तांचे बरोबर आशिल्ले थंय आमी अशें पूण आमी शपथ घेवपाक गेले ना आमी गेले ना थंयच कारण राजकारणान देव धर्म हाडूंक जायना ही आमची क्लियर कट आमचो पक्षाचो एक ध्येय धोरण आसा राजकारण म्हणटे डेव्हलपमेंट विथ कन्सेंट राजकारण म्हणटे डेव्हलपमेंटाचे लोकांक राजकारण म्हणटे बारीक लोकांक अपलिफ्ट करप हाजेर करपाक जाय देवाक म्हणटे केन्नाच राजकारणान मदीं हाडूंक जायना आनी आमकां पटना दुर्गा आतां हे बाणावली आतां झेडपी इलेक्शन अशें सगळें बारीक इलेक्शन तरी थंय परत काँग्रेस आप अशें जावपाक लागला आतां येतली ती जिल्हा आमची असेंब्ली इलेक्शन येतले आनी नाही म्हणल्यार आनी आमच्या आपान जितलें काम केलां त्या पयल्यार दे वील आस्क फॉर मोर सीट्स तुमी मागतले तुमी काम केलें तुमी मागतले NCP मागतली हे मागतले झगडी जावची ना जावचें ना टीम गोवा म्हणलें कितें तें तुका सांगलें न्ही आतां ते हळू हळू सगळ्यांक कळपाक लागला की इज अ मॅटर ऑफ सर्वायवल जातलो जाल्यार सगळ्यांक जी मतां स्प्लीट जावपाक दिवपाक जायना कारण वी ऑल शेअर द कॉमन वोट बेस सेक्युलर मतां ती वोट फुटूंक दिवंक जायना आनी राज्याच्या हिता खातीर जावंक जाय फाटल्या फावट पळयलें हे सरकार आयला मतां फुटूनच आयलें सरकार हे सरकार काटार 5 जावन आयलें सरकार 20 प्लस आतां ते मागीर फोडून व्हरून ते 30 करूं आपले दॅट इज समथींग डिफरंट पूण सगळ्यांक कळा आनी 100% प्रत्येक पार्टीक सॅक्रिफायस करचें पडटलें ते मागीर काँग्रेस आसूं आम आदमी आसूं आमचे पार्टी आसूं कोणाक टीम गोवा राबयतल्यान टीम गोंयाचो जर मुख्यमंत्री आमी करूंक सोदता आमच्या सरकारार हाडूंक सोदता जाल्यार प्रत्येक पक्षाक सॅक्रिफायस करचें पडटा सो फुडली तुमची दिशा आसा म्हणल्यार आतां लोकसभा इलेक्शन जालें आतां विधानसभेचें इलेक्शन येवपा एक मदीं 3 वर्सां आसा ते फुडले 3 वर्सां भितर तुमी कितें असो प्रोग्राम बी ठरयला 100% आमी ठरयला पळय आतां काल आमच्या अध्यक्षान बाब तांचो एक संकल्पना आशिल्ली की लोकां पर्यंत हे सरकार तुमच्या दारी म्हणून मिरयतात आनी इव्हेंट करतात इव्हेंट मॅनेज सरकार मंत्र्या तुमची दारी सरकार तुमच्या दारी लास्टाक कामादारान पावना सो आमी एक राबयलें की एसेंब्ली लोकांच्या दारी म्हणजे लोकांचे प्रश्न विधानसभेत पावप कारण आमी लोकांचे प्रतिनिधी आमचे अध्यक्ष म्हणा बाकीचे आमदार विरोधातले हे सगळे लोकांचे प्रतिनिधी आनी थंय मांडप जे 20 दीस मेळटा कारण सरकार पयलेच सेशन करूंक सोदना ते दीस उडोवंक सोदतात कितें मातशें निमित्त मेळ्ळें तांकां आमी रामनवमीचेर सारको धरलो रामनवमीची पब्लीक हॉलिडे नासतना एसेंब्ली उडयली थंय आमी भाग पडले सरकाराक पत्र करून लेटरां करून फॉलोअप घेवन RTI घालून सरकाराक भाग पडले की रामनवमीची सुट्टी पब्लीक हॉलिडे जावची आनी इतिहासान उरतली की रामनवमी सुट्टी जी आहा ही बाब विजय सरदेसाय मेळ्ळ्या सो निश्चितच लोकांचे प्रश्न येणाऱ्या विधानसभेत सगळे विरोधी पक्ष मांडटले तुमकां एक ज्वलंत म्हणजे 5 पांडव 6 जण 7वो ना तो RG म्हणतो तांच्या बरोबर आहा म्हणजे आपले सेपरेट घेवन आहात ते 6 जण बाकीचे एकवटान रावतले आनी तुमकां दाखोवन सरकाराक कशें उक्ते ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस पाडटले तुमकां कळून येता खंयचे अशे प्रश्न येवपाचे खुबशे प्रश्न ते येता तेन्ना लागीं सांगे आतांच जर आमी सगळे कार्ड ओपन केले सरकार अलर्ट जातलो सो म्हाका दिसता आमी काही गजाल्यो एसेंब्ली पुरत्यो दवरया आतां आमचे
ही जालें कितें पार्लमेंट जालें आतां श्रीपाद नायकाक जी खातीं मेळ्ळ्यात एज अ गोंयकार म्हणटा तुमी निश्चितच श्रीपाद भाऊक जी काल आमी पेपराक तुमच्या माध्यमांतल्यान वाचले की पावर खातें दिलां म्हणजे निश्चितच मिनिस्टर ऑफ स्टेट म्हणजे जुनियर लेवल खरें म्हणल्यार ताका कॅबिनेट दिवंक जाय आशिल्लें कारण इतिहासान तो 1,30,000 इतल्या वरान जिंकला तेन्ना ताका तें दिवंक जाय पण एनिवेज देट इज देअर डिसिजन पूण जे खातें मेळ्ळा पावर आय थिंक लॉट ऑफ मनी कॅन बी ब्रॉट इन फॉर द इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी गोंयांत म्हाका दिसता सुदीन बाब आसा जो माहीर आहा जो पयलीं PWD मंत्री नितीन गडकरीक धरून पयशे हाडटालो हांगा बाब मनोहर पर्रीकराक आनी ताका धरून आनी निश्चितच कितले पर्यंत तो सक्सेस जातलो बाब सुदीन श्रीपाद भाऊक धरून पयशे हाडपाक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपा खातीर डबल इंजीन सरकार पावर फेलियर्स बंद उडोवपाक कितले पर्यंत हे जातले हे येणारे कांय दिसान कळटले सो रोखडे उलोवपूय ताचें बरें न्ही लेट अस वेट फॉर अ इयर टू सी वॉट ही परफॉर्म्स सुवात तुका लास्ट प्रश्न मातसो हायपोथेटिकल दिसतलो तुका लोकसभेक 1-1 जाल्यार विधानसभेक तूं कितें फोर्सी करता सरकार आमचो टीम गोवाचो आमी नंबर गेमान वचना 21, 30, 25 तुका इतलेच खात्रे दवर की वी वील हॅव अ 2/3 मेजॉरिटी तो तूं कॅल्क्युलेट कर कितले सीट ते फुडले सरकार हे टीम गोवाचें सरकार जातले निश्चित तातूंत मातूय दुबाव आनी CM ST जातलो CM कोण जातलो तर टायम येतना पळोवया न्ही वी वील सी वेन टायम कम्स कारण लोक डिसायड करता काँग्रेसीन ताका एश्युरन्स दिले ना पळय ते ट्विस्ट करूंक जायना आमी ठाकरे बाबाचो स्टेटमेंट आमी पळयल्लो ताणें स्टेटमेंट म्हणलें की कॅन बी जावंक शकता न्ही कोणूय खंय जावंक शकता मुख्यमंत्री नो वन स्टॉप फ्रॉम एनी वन इट्स अबाउट डेमोक्रेसी इंडिया आमच्या टीम गोवा सायडीन डेमोक्रेसी आहा जी त्या सायडीन ना जी आतां बाणावले सुद्दां तुका दिसता डेमोक्रेसी क्लियर कट डेमोक्रेसी ना डिसेंट म्हणटा आसपाकूच जाय तेच उदक सांगता दिसता डिसेंट आसपाकूच जाय नॉर्थाक दिसना नॉर्थाक सद्या झडपी इलेक्शन ना न्ही नॉर्थाक सद्या झडपी इलेक्शन आसल्यार तुका दिसपाचें वन वे ट्रॅफिक ना वन वे ट्रॅफिकाचो प्रश्न न्ही वी नीड कोर्स करेक्शन देर वी नीड बरे लिडर आसात थंय नॉर्थान बरे लिडर आसात खुबशे मतदारसंघांनी बरे स्थानीक लिडर आसात जे आमदार जावपाचें पोटेन्शियल आसा तांकां मेळून बरोबर घेवन काम करचें पडटा निश्चित टीम गोवा म्हणून विजय बाब सरदेसाय तांकां सगळ्यांक बरोबर घेवन काम करतलो सो लिडरशीप विजया कडेन येतली विडल ते पीपल वील डिसायड न्ही दॅट पीपल वील डिसायड पूण आमच्या खातीर खंय पाड घालप किंवा आमच्या खातीर खंय हे जावंक जाय आमी करपाक दिवचे ना सगळ्यांक बरोबर दवरून बाब विजय सरदेसाय मुखार वतलो सो हे आशिल्ले दुर्गादास बाब कामत दुर्गादासान एक हें केलां की टीम गोवा हो विजय सरदेसाय फाटली तीन वर्सां सुमार होच कॉन्सेप्ट घेवन इवन 3 वर्सांनी फाटल्या जेन्ना विधानसभा आशिल्ले तेन्नाय विजयान हो हें केल्लो की स्पेशली पर्यावरणाचे प्रश्न आनी हे जर मुखार व्हरपाक जाय जाल्यार टीम गोवा हे सगळ्यांक एकठांय येवनूच हें करपाक जाय आनीक ते कांय थोड्या कारणां लागून जायनाशिल्लें कितें जातालें मदीं बाकीचे पक्षाचे थोडे आडखळी येताल्यो पूण ह्या फावटी लोकसभेच्या इलेक्शनाक लागून नॅशनल लेवलाचेर जाल्ल्यानूय असं येता किंवा थंयच्यान डिसिजन घेतिल्ल्यान जावं येता की तो जो हे कॉन्सेप्ट आशिल्लो तो आकाराक येवपाक लागला आनीक एक आतां तुका राजकारणाचे परस भायल्यान जर विचार केलो जाल्यार सगळे जर एकठांय येवन जर हाजेर आमच्या सरकाराचेर जर कोणें जर अंकुश दवरलो जाल्यार ताजो जो फायदो जातलो तो निमाणे कडेन गोंयकाराकूच जातलो सो ह्याच नोटाचेर आमी हांगा चर्चा थांबयतात एक दुर्गासान म्हणलां तशें की पक्षा भितर थोड्यो मतभेद आसतले ते आसतले पूण निमाणे कडेन एक सगळ्यांनी एकठांय येवन एक डिसिजन घेवचो पडटलो आनीक लोक आमच्या बाणावलेच्या ZP बाय इलेक्शनात तो घेतिल्लो आसा आनी तातूंतल्यान एक क्लियर सिग्नल लोकां मुखार वतले आतां की कितेंय जावं ही टीम सद्याक जी जाल्या ती हालची ना त्याच हाजेर आमी ही चर्चा थांबयतात दुर्गादास देव बरें कर तुका सगळे आनीक सगळ्याकय दिसतलें की अशी एक जर स्ट्रॉंग जर ओपोजिशन किंवा स्ट्रॉंग जर आसल्यार लोकांकय आवडटलें कारण लोकांक ते तूं म्हणटा तशें की जर हें ना ओपोजिशन ना जाल्यार दाळगिरी वाडटा तुमकां स्ट्रॉंग ओपोजिशन हे सेशनान दिसतलें सो ते आतां बी आतां सेशन रोखडेंच येवपाचें आसा तेन्ना ते हे घेवन आमकां दुर्गादास तेन्नाय बी आमी अशेंच एक चर्चा करया मदीं चालू आसतना टीम गोवाचें सरकार जाल्यार परतय करुया ओके सो हाजेरूच आमी आमची ही चर्चा वयतात पळयत रावात गोमंतक TV सगळ्यांक देव बरें करूं